हांगासर टोटल 3 रेंजी हा, ते म्हणजे 10 मीटर, 25 मीटर आणि 50 मीटर. आणि हेजी इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन हा ते स्टार्ट जाला 18 तारखेच्यान अप टील 28 पर्यंत चलतलो ऑगस्टाच्या. हांगा जे पार्टिसिपेट आसात खंयचे खंयचे आसात? हांगा आतां जे पार्टिसिपेशन आसा ते ऑल ओवर इंडिया, म्हणजे फ्रॉम साऊथ टू नॉर्थ, म्हणजे एवरी स्टेट्स आसा. प्लस इवन आर्मी, IAS, IRS, मागीर CIS, नेव्ही सगळे जाण. ओके. तेंची रावपाची म्हणजे सगळी सोय हांगाच आसा की कशी? ना म्हणजे हे इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन आसता हे खंय सांगे जे कितें सोय आसता ते सगळे आपापले म्हणजे करतात, आपापलो स्टे, ओके. आपापलो ट्रॅवल सगळे आपापले करतात. ओके. येस. हांगा फक्त 50 मीटर. हय 50 मीटर. सो आतां एक अशें एक्चुली इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन आसा पळय ते 10 मिटरान जातालें. फर्स्ट टायम इंडियेन हें जालां जे फायर आर्म, दॅट इज 50 मीटर एंड 25 मीटर सुद्दां आसा. सो त्या खातीर एट प्रेझंट आमचे कडेन 5,000 एंट्री येयल्ल्या, म्हणजे 5,000 लोक येयल्या, प्लेयर्स येयल्या फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. आनी आतां प्लस अशें आहा की फर्स्ट टायम एवर इंडिया ओपनान फायर आर्म्स समज आतां हांगा जे कोण शूट करता तेंचो क्वॉलिफिकेशन स्कोर जातलो ते ऑटोमॅटीक नॅशनलाक क्वॉलिफाय जाता. सो म्हणजे इट इज वन टायप ऑफ अ प्री नॅशनल टायप कशें आसता पळय. ओके. तांकां साम प्रॅक्टीस बी करपाक म्हणजे सारकें अशें. म्हणजे आतां कितें आसता तेंचे आतां 50 मिटरचे 3 वेगळे इव्हेंट आसता. स्टँडर्ड पिस्तल, प्रोन आसता आनी 3 पोजिशन म्हणून आसता. सो भितर कितें आसता आतां 2 इव्हेंट ऑलरेडी जाल्लेले आहा, आतां 3 पोजिशन. एक दीस पयलीं तेंकां प्रॅक्टीस आसता, PET म्हणून आसता, प्री इव्हेंट ट्रेनींग. आनी मागीर खंय आसता मॅचीस कंटिन्यू स्टार्ट जाता मॉर्निंग. बिकॉज 50 मिटर 25 मिटर आउटडोर इव्हेंट एज पर मॉर्निंग एक 8 स्टार्ट जाता. तो 4-5 बंद जाता, मागीर लायटी खातीर डे लायट मागीर कमी जाता. ओके. एका दिसाक कितले इव्हेंट जाता तुमच्या हांगा? एका दिसाक 3 रेंजीस चलतात आमचे. ओके. 10 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर सायमल्टेनियसली चलता. आनी ते आर सगळे फ्रॉम स्टार्टींग 18 ते 28 पर्यंत 3 एंड पर्यंत. तो जालो 18 तारखेच्यान 28 तारीख पर्यंत आहा. आणि हांगा सद्या खंयचे खंयचे स्टेट दिसून आयिल्ले आसा? ऑल ओवर इंडियाच्यान अरावंड टोटल 5,000 एंट्रीज आहा. ही आमची 10 मीटर, तेच्या सकयल 50 मीटर आणि ते सायडीक 25 मीटर. ओके. हे टोटल मेळून सगळे 5,000ची एंट्री आहा भुरग्यांची. प्लस तेंच्या वांगडा पॅरंट्स आहात. सेकंड थिंग सगळे म्हणजे बरे शूटर आहा, नवे शूटर्स आहा. म्हणजे हे जाल्या उपरांत तेंकां क्वॉलिफायींगूय वचना. एकंदर कितले दीस पर्यंत चलताय तुमचे? हे टोटल 12 दिसाचो आसा. ओके. मागीर तेंचेर आतां सद्या ते इतले लोक येतात तेंचे राहण्याची बी सोय कशी? तेंचे एक्चुअली हांगा क्लोज बाय जितके लोक रेसिडन्स कोण दितात तेंकां हॉटेल्स आहा. म्हणजे टोटली सगळीं हॉटेलां मेजर हेच्यामुळे फूल आहा. अरावंड 15,000 ते 20,000 लोक आसात. ओके. हांगा कशा पद्दतीन खेळ जाता पळय म्हणजे तेचेर डिटेल मातशें? हे एक 10 मीटर म्हणजे एक एअर पिस्टल आणि एअर रायफल आसता, तितून जाता. सकयल फायर आर्म आसता 50 मीटर, 3P आणि तेका प्रोन पोजिशनाक म्हणटा. पिस्टल आनी रॅपीड फायर आनी सपरेट फायर आसता. इव्हेंट हो आमचो ओपन इंडिया इव्हेंट म्हणटा पळय तो फर्स्ट टायम गोंयान जाला, जेच्या कडेन फायर आर्म सुद्दां आमी चालू केला. ते 25 मीटर तुवें पळयलां आसतलें, सकयल 50 मीटर चलता आनी 10 मीटर हे एराचो. सो 18 ते 28 एकंदर दरम्यान ह्या दरम्यान चालू आसा आनी बऱ्या भशेन बरो सगळ्यांचो सपोर्ट बरो चलता. ह्या इव्हेंटाक खंयचे खंयचे स्टेटीच्यान आयिल्ले लोक? ह्या इव्हेंटाक हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन शॉर्ट्स आमचे थ्रू आउट इंडिया म्हणजे क्वॉलिफाय जावन येतले पळय ते नॅशनलाक खेळटले. सो दीस इज अ क्वॉलिफिकेशन मॅच फॉर द दोज प्लेईंग फॉर द नॅशनल. गोंयान फर्स्ट हांगाच मांद्रे हांगा हे शूटिंग हबानूच हे इव्हेंट जाता. हय आनी ह्या शूटिंग हबान फर्स्ट टायम हे जाल्या. ओवरऑल आतां जे लोक येतात पळय तेंचे कशी सोय रावपाची रावपाची म्हणजे कशी आसा, फेडरेशन ऑर्गनायज करता, नॅशनल रायफल ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडिया आसा पळय ते ऑर्गनायज करता. बाकी ज्या प्लेसीस सपोज दिल्ली जालें जाल्यार दिल्लीच्या रेंजीर ते घेता, पण जे रावपाची तेंची जी सोय आसता ते हर शूटर आपल्या आपल्या हितून करतात. आमचे जे ऑफिशियल येतात भायरसून तांकां NRI अरेंज करतात. डॉक्टर अशोक मारुती. आपल्याला कसं वाटतं आपल्या इथे येऊन? आम्ही पुण्यावरून आलो. आज माझ्या मुलीचं कॉम्पिटिशन आहे प्री नॅशनल. तर मी बरेच ठिकाणी मी गेलो होतो रेंजवर, पण ही रेंज पाहून खूप एक्सलंट रेंज आहे, खूप स्पेसियस आहे. पूर्ण सगळे इक्विपमेंट्स आणि सगळ्या गोष्टी डिस्प्ले स्कोर
ते 5-6 मोठे डिस्प्ले आहेत त्या ठिकाणी कॉमन एक मोठा डिस्प्ले आहे तुमचं कंटिन्यू स्कोरिंग खाली बघून होताना दिसत आहे तेही खूप छान वाटलं हे मी असं बाकी ठिकाणी कुठं आत्तापर्यंत पाहिलं नव्हतं बाकी पार्किंगची सोय चांगली आहे निसर्गरम्य ठिकाणी आणि शांततेमध्ये तुम्ही फार चांगलं शूटिंग या यश शूटिंग हबमध्ये करू शकता मला खात्री आहे. मेरा नाम करण सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ, .22 में इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। यहाँ के वेदर और उसके हिसाब से देख के जो बनाई है रेंज बहुत बढ़िया है। वेदर कंडीशन बहुत अच्छी है शूटिंग के लिए, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा और रेंज बहुत प्यारी है, 50 मीटर, 10 मीटर एंड 25, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.